येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळयचे हेडलाईन्स. स्मार्ट सिटीच्या कामात अजून ना सुधारणा. रायबंदरा क्रायम ब्रांची मुखार उक्ते सोडल्यात चेंबर. रातच्या वेळार चेंबरात पडून वचू येता बळी. रायबंदर ते ओल्ड गोवा मेरेनचो रस्तो भल्ला फोंडकुलांनी. आसगांवचे घर मोडपाच्या कर्तुव्याचेर गोंयभर खवतळ. पुलिशेंत येवन कागाळ कर म्हण सांगपी पुलीस अधिकाऱ्याक करात सस्पेंड. मागले काँग्रेसीन. जाल्यार घर मोडपी मुखेल सूत्रधार पूजा शर्माक हाडात धरून. मागले सरपंचान. डिलायला लोबो आंदोलनाचे तयारीत. कलेक्टराचे ऑर्डरीचो मडगांव गैरवापर. जाय ती झाडां लायिल्ली बेंडपाक. कंत्राटदाराक मेळ्ळे मेकळे रान. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूर्ण जावंक ना, पूण वेगवेगळ्या वादांनी हो प्रकल्प परिपूर्ण जायत चल्ला. हायकोर्टाचे जुवीज रस्त्यार देवले. गोंयभरच्या एक्टिव्हिस्टांनी हुयेली मारल्यो. तरीकय स्मार्ट सिटीच्या कामात स्मार्टनेस वखदाक दिसना. नवे नवे पराक्रम दिसान दीस उक्ताडार येत आसात. पणजे एक बळी गेलोच, आता रायबंदरा बळीची तयारी चल्ल्या जाल्यार खबर ना. क्रायम ब्रांचाचे मुखारच खोल चेंबर उक्तो सोडला. रस्ते फोंडांनी भरल्यात. पळयात विन्संट रोजारियोचो रिपोर्ट. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट हिंगा सेफ्टी हिंगा ह्या डिपार्टमेंटान कितें करून दाखयल्या ती कितें करून दवरल्या ती तुमकां दाखयता ऑफ स्मार्ट सिटी. हे तुमी आतां पळयत जाल्यार हिंगा हो एक चांबर बांदलेलो आसा आनी हो चांबर इतलो डीप आहा. ऑलमोस्ट लायक इवन इलेक्ट्रिसिटी पोल आहा पळय तितलो आहा डीप. आनी ह्यो आतां हिंगा मेन तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हिंगा ओपन सांडलेलो आहा. ह्यो आतां ओपन सांडलेलो आहा आनी हेका हायट बा कांय ना, वो कांय बॅरिकेड ना. आनी हितून तर कोण रातचो असो कितें जावन मिसअंडरस्टँडींग जावन मिस हें जावन हिंगा तर पडत तो सामको हिंगा आनी उरपाचो ना. हे तुमी पळयात हिंगा सेफ्टी प्रिकॉशन हिंगा लोकांचे वो कोण हे सायडीक येवपाचें कांयच घेतलेलें ना. पयले सद्या हेका हायट ना. तो कोण चलोन येता पळय तो कावकान वो केन्नाय रातचो चलोन येता तो हिंगा पडोंक शकता. आनी हे सगळें हिंगा ओपन सांडलेलें आहा. ही आतां मेन एक सेफ्टी हिंगा ना तेंची. आनी हिंगा सेफ्टी प्रिकॉशन कांय घेतलेलें ना. हे तुमी पळयात कशें ओपन सांडलेलें आहा. जस्ट ऑपोजीट टू हेल्थ सेंटर अँड द क्रायम ब्रांच. रायबंदर टू ओल्ड गोवा वचपी हो मार्ग कंत्राटदाराच्या स्मार्टनेसाक लागून गाडयो चलोवप्यांनी ट्रॅफिक रूलय बदलून उडयल्यात. दावे वटेनच्यान गाडी चलोवचे बदला ह्या मार्गार लोक उजवे वटेनच्यान गाडयो धांवडयतना दिश्टी पडटात. म्हयनोभर कामाक लागून हो रस्तो येरादारेक पुरायन बंद केल्लो. चालू केल्या उपरांत ही अवतिकाय. पळयात बारीकसाणेन कंत्राटदाराचो स्मार्टनेस. आमी आतां आसा ते पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी रिबांदर. आनी आतां तुमकां आमी रिबांदर रोडाची सेफ्टी कितें आसा ती दाखयता. फ्रॉम पेंजीम टू ओल्ड गोवा वचपाची रस्त्याची सेफ्टी हिंगा तुमी पळयत जाल्यार आतां म्हाज्या सायडीक रायट सायडीक आहा तें हेल्थ सेंटर अँड क्रायम ब्रांच क्रायम हे सुप्रिटेंडंट ऑफ क्रायम हेडक्वॉर्टर्स हिंगा आहा. आनी ह्यो रस्त्याचेर तुमी पळयता हो रोड इतलो बिजी आसता. आनी ह्या रोडाची सेफ्टी तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हिंगा जायते कडेन अशें आहा हाफ रोडूच ना. आनी जायती व्हेकलां हिंगा रॉंग सायडीन रायड करची पडटा, ड्रायव करची पडटा. आनी हिंगा लोकांची सेफ्टी म्हणटा ती आनी स्पेशली टू व्हिलर्सांची सेफ्टी झिरो आहा हिंगा. तुमी आतां हिंगा पळयता हिंगा म्हाज्या सायडीच्यान हो हाफ रोड ऑलरेडी फोडून उडयलेलो आहा. हिंगा कांय रिपेर केल्लें ना. रिपेर केलेंय जाल्यार तेज्यान आतां ह्या पावसाचेर तेजी सेफ्टी कांय ना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, डायलन रॉड्रिक्स आणि ओमकार देशप्रभू.
बाउन्सरांची ढाल करून बळजबरेन घर मोडपाचे आसगांवचे घडणुकेचेर आता गोंय तापपाक लागला. दादागिरीन घर मोडपाक लावपी पूजा शर्माक अटक करात, सरपंच आनी आमदारान मागला. पुलिशेंत येवन रिटर्न कंप्लेंट फायल करपाक आगरवाडेकाराचे घरकान्नींक पुलिशेंत आफोवपी पुलीस अधिकाऱ्याकय सस्पेंड करात, काँग्रेसीन मागला. शेनवारा 22 तारखेक सांज वेळार कांय बाउन्सर येतात, जेसीबी घालून आसगांवच्या प्रदीप आगरवाडेकाराचे घर मोडपाक लागतात. आगरवाडेकाराची फामील पुलिसांक फोन करता. पुलीस तिका पुलिशेंत आफोवन हाडटात. तितल्यात थंय घर मोडपाचें काम सुरू जाता. फामील किडनॅप जाता. मुखेल सूत्रधार पुलिसांक अजून सापडना. गोंयभरच्यान आतां विविध मळावयल्यान सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आनी फुडाऱ्यांनी आगरवाडेकार कुटुंबाक तेंको दिला. Is this the woman security what chief minister is talking about? हा जो प्रधानमंत्री सांगता मरे की महिलाक आम्ही सशक्तीकरण करता, बेटी बचाव. महिला डिस्ट्रेस कॉल जर पुलीस स्टेशनार जर केलो जाल्यार तिका वाचोवपाक कोण येतलो? हाजे उत्तर दिवपाक जाय मुख्यमंत्र्यान. म्हाका दिसता दिस अ सिरियस इश्यू. find out who was on duty. आणि म्हाका दिसता ते बाब आमदारान पळय सांगले पळय की म्हाका दिसता ताबडतोब आयच्या आज या मुख्यमंत्र्यान सांगचे की तिणे केल्लो कॉल 100चेर ते कोण ते ऑफिसर पळय जाणे ताका सांगला की पुलीस स्टेशनार येवन रिटर्न कंप्लेंट ताकाच पयली सस्पेंड कर. लायकीचे ना असले लोक. अरे तुम्ही पुलीस डिपार्टमेंट हेल्पलायन 100 म्हणटा ते इमर्जन्सी नंबर. तुम्ही जर तर आमकां फाल्यां येवन थंय पुलीस स्टेशनार रिटर्न कंप्लेंट म्हाका मार उडयता मरे कोणी वाटेर. Shame, shame. हा Shame, shame. सस्पेंड ते कोण पळय आशिल्ले ताका पयली ताबडतोब सस्पेंड करा. हे मॉलेस्टेशन असा, हे अटेम्प्ट टू किल असा, अटेम्प्ट टू मर्डर असा. या भुरग्याक घेऊन तुम्ही किडनॅप करतात आणि सगळीकडे भोंवडायतात. इतलो निषेधार्य गलिच्छ प्रकार या गोंयान केला घडलो ना. आणि तो म्हाका दिसता टॉलरेट कोणेच करू नये. रुलिंग पार्टीच्या आमदारांनी करू नये, रुलिंग पक्षान करू नये, ऑपोजिशन तर करीत ना. मुख्यमंत्र्यान या सरकारान ही जबाबदारी स्वीकारची. तांची जबाबदारी ती आणि कोणाची जबाबदारी असा. आणि तातडीन ताबडतोबीन या विशयाचेर ऍक्शन जावंकूच जाय. ना जाल्यार आमीच न्हय, इंडिया गठबंधन इतलेच न्हय तर हांव खुद्द बीजेपीच्या लोकांकय रिक्वेस्ट करता, जॉइन अस. RSSक रिक्वेस्ट करता, जॉइन अस टू सेव्ह गोवन ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. person who has given direction to demolish this. जे कोणे डायरेक्शन दिला मोड म्हणून हे घर तेका अरेस्ट करता. वी विल नॉट कीप क्वाइट. पुलिसाची वाटेनसून पुलीस फेल जाल्ले आहा हे हांव डायरेक्ट सांगता. आता फुडले कितें कारवाई आहा ती सीएमान करची. गोंयांत आयचे घटकेक भोवचर्चीत अशी ही घडणूक. आता ही थळावी आमदार आणि सरपंचाने खर भूमिका घेतल्या. एजंटाक धरून आणि बाउन्सराक उखलून पुलीस सुटचे नात. जिच्या आदेशान घरार जेसीबी चलयलो त्या पूजा शर्माक अटक करात. फॅमिली किडनॅप करप्यांक पुलीस कस्टडी दाखयात, नाजाल्यार सगळ्यांक घेवन पुलिशेंत आंदोलनाक बसतली. भाजपाचे आमदार आशिल्ले डिलायला लोबोक आपल्याच सरकाराक सुनावपाची पाळी आयल्या. ऐकात. एजंटाक धरून फायदो ना. हे कोण पूजा शर्मा कोण ते खबर काढात आणि तेका अरेस्ट करात. आणि हो कॉन्ट्रॅक्ट कोणे घेतलेलो हेंका आमच्या बाबाक आणि चेड्याक आणि त्याच्या बाबाक किडनॅप करपाक तेंका अरेस्ट करात. तो कोण जेसीबी ऑपरेटर, पोकलिनाचो ऑपरेटर, तेका अरेस्ट केला. आणि तो हांगा आसलो, तो आपूण ओनर. तो ही इज नॉट द ओनर. पूजा शर्माक हाडात, अरेस्ट करात, तेजे कडेन सेटलमेंट करात, कितें तेका दिवपाचे आहा ते दियात, लेटर रिबिल्ड अँड लेट द कोर्ट डिसायड हू इज द प्रॉपर ओनर आणि कितें ते. दिस इज वॉट इट इज. आणि ते जायना आमी एवरी डे थंयसर वचोन बसतली पुलीस स्टेशनार सगळ्या लोकांक घेवन, सरपंच, ऑल द वॉर्ड मेंबर्स अँड एवरीबडी विल गो ओवर देर. 2016 इन द इयर 2016 जो क्रिस पिंटो आहा तेणी एक नोटरायज एनओसी दिल्ली आहा टू ट्रान्सफर द हाऊस टॅक्स, इलेक्ट्रिसिटी अँड वॉटर कनेक्शन. त्याचे एनओसी प्रमाणे पंचायतीन तेणी एप्लिकेशन घालून त्याचे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर जाल्ले आहा इन द इयर 2016. तशीच इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर त्याच्या नावावर जाला, वॉटर कनेक्शन नावावर जाला. गव्हर्मेंटान एकूच काम करपाचें आहा, सीएमान हेचेर लक्ष दिवपाचें आहा की प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करून ती पूजा शर्मा पळय जी आहा तेका अरेस्ट करपाची गरज आहा. आम्ही गोंयकार न्हू हांगासली, आमी आगरवाडेकर भंडारी समाज.
ते मात फाटी फुडें पळय नासतना तेंच्यांनी धाडून घरांतले म्हजे चेडो आनी घोवाक म्हाज्या भायर काडून तेंच्यांनी फुड्यांतल्या फुड्यान घर मोडलें आनी आख्खें घर मोडलें जाल्यार आतां आमी कितें करूंक आसली, खंय वचोंक आसली, कोणाचो आदार आसलो आमकां? आज ते मिनिस्टराक इचरोंक सोदता, तो खंय न्हिदला? आतां 4 दीस जाले, कोणाक धाडला हांगा तेणी इचरोंक, कोणाक पळोवंक कितें? खंय आहा? ताका कितें पडलेलेंच ना, तो फक्त भायल्यांचे पयशे खाता. आयज म्हाका सगळीं हांगा ही मॅडम सगळीं आमची MLA येवन हांगा हेल्प केल्या, तुमी हांगा येवन हेल्प केल्यात म्हाका, म्हणून आयज जे इतलें जावंक पावलें म्हाजे कडेन. हांव सगळ्यांक हात जोडून थँक्यू म्हणटा. तुमकां लागून हे म्हाजे कडेन इतलें जालें, म्हाका सपोर्ट मेळ्ळो. म्हाका प्लीज हांव तुमच्या पांया पडटा आनी म्हाजें घर म्हाका असलें तर उबें करून दिवचें अशें हांव मागता. आणि मिडियान अर्थातच ह्या एकूण प्रकाराचेर गृहमंत्री आशिल्ले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची प्रतिक्रिया मागली. तो ह्या विशयाचेर कितें उलयलो ऐकात. 100% एक्शन जातली. पण सर अशें कोणी येता 100% एक्शन जातली, पण टॉलरेट करून घेवचे ना. तुमकां ताचे रिजल्ट दिसतले. एक ते किटलरींची केस सुद्धा तुमकां रिजल्ट दिसतले. सर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन वर्स्ट आहे. वालों को भगाओ, गोवा को बचाओ, अरे दिल्ली वालों को भगाओ, गोवा को बचाओ. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. प्रस्तावित नवे बोरी पुला खातीर जमनीचे डिमार्केशन करपाक PWD अधिकारी पुलिसांक घेवन आयिल्ल्यान आयज लोटले तणाव निर्माण जालो. शेतांची हालींच लागवड केल्या. अधिकारी भितर सरल्यार ती नश्ट जातली अशें म्हणत थळावे शेतकार फुर्योज जाले. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. सध्या मी लोटले आसा आणि लोटले तुम्ही फाटल्यान माझ्या लोक पळोवंक शकतात की हे जे लोक हे फार्मर्स आहात आणि हांगा जो न्यू अलायनमेंट जो ब्रिज येवपाचो, बोरी कनेक्टिंग ब्रिज येवपाचो, हेका फार्मर्सांचो खंय तरी ओपोज आहा, विलेजर्सचो ओपोज आहा आणि ते म्हणटात की खंय तरी हो ब्रिज येयल्या उपरांत जे खजान लँड्स आहा हे खंय तेंचे पिड्ड्यार जातले, तांकां नश्ट जातले, तांकां लावपाक मेळचे ना, तेचेरूच तेंचे खंय तरी पोट भरता आणि ही वर्साचे 12 म्हयने हांगा ते फार्मिंग करता अशें तेंचें म्हणणें आहा. आणि हेच अलायनमेंट ब्रिजाचे हेच्या खातीर जेन्ना ते सर्वे डिपार्टमेंटासून मनीस येयल्ले तांकां ते ओपोज करतात आणि ते म्हणटात की हो ब्रिज तेंचे हे जातले. पूण सध्या हांगा पुलीस येयल्ले आहा, मामलेदार आहा, कलेक्टर आहा आणि सध्या तेंचे उलोवप चालू आहा. तेंच्यांनी सांगलां की हो ब्रिज कशेंच करून दिवचे ना आणि ह्या बद्दल तेंच्यांनी ऑलरेडी NGTन आणि बाकीचे कंप्लेनी घातलेल्यो आसा आणि पळयात तेंच्यांनी कितें सांगलें ते. विदाउट इंटिमेशन तुम्ही आता कितें कोणा सांगना आसतना केल तितलो प्रोसिजर आहा देखून कोणाक कॉन्फिडन्स घेतला आनी कितें करताय तुमी गव्हर्मेंट म्हणटाय तो एक इंटिमेशन म्हाका दाखय तुम्ही केन्ना शेतकारांक कोमुनिदादी कितें कानून केलें जाल्यार तुमी हो प्रोसिजर करताय म्हणून ब्रिजीचोच आनी आतां तुमी मजा येता आनी आतां आमी आतां आमगेले एट दीस पार्टिक्युलर टायम कितें जाता आमी शेत रोयलें आनी तुका टायम आहा न्ही, देर इज नो हरी. आतां हे उबे शेतां वयता तूं. What CRL law says, no developmental activity shall be permitted in the Kazan land. बरोबर सर, आम्ही डेव्हलपमेंट करीत ना न्हू, वी आर जस्ट एक्वायरिंग the land. जेन्ना डेव्हलपमेंट करता तेन्ना पळोवया. No clarification is given, they are not even giving intimation and without intimation ते येताय आनी आमची आख्खी विलेज डिस्टर्ब करता. हो आतां आमचो शेत रोवपाचो टायम, रोयले आमी सगळीं शेतां, लोक घरा कडेन शेतांत सावन उठोन येयला हांगा, कित्याक ते रोंपयेचेर पांयां दवरले ती रोंपी गेली. हो टायम न्ही शेतांत पांयां दवरपाचो. आमी ब्रिजाक ओपोज केन्ना सावन करता, आमकां केन्नाच इंटिमेशन करूंक ना ही ब्रिज अशी वचपाचें हांव. जाल्यार गव्हर्मेंटाचो सगळो प्रोसिजर, फंड्स, एवरीथींग वूड हॅव बीन सेव्ड. दे हॅव टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड. फ्रॉम 2017 दे आर डुईंग दिस एक्शन. कोणा सांगला ते? कोण सांगूं ना तेणी. आनी आतां वेज येताय सडनली डिमार्केट करून येताय, कोणा सांगप ना कांय ना. आनी लास्ट आतां पुलीस फोर्स घेवन येयले. सो विलेजर आर ओपोजिंग दिस. टोटली विलेजेस कोणा नाका, नोबडी वॉन्ट्स इट. शेतकारांनी तांकां विचारले आयज तुमी येता जाल्यार तुमचे कडेन ऑर्डर आसा आयडिया सर्वे करपाक, ती ऑर्डर दाखयात. तांचे कडेन ऑर्डरूच ना. म्हणल्यार हे फक्त तोंडी कोणे तरी फोनार हांकां आपयल्या आनी फोनाचेर हे पुलिसेक पासून त्रास दिवन PI आनी इतले 50-100 पुलीसमॅन हांगा आयले. पूण ह्या PWD इंजिनियरा कडेन एक ऑर्डर सुद्दां नाशिल्ली आयज सर्वे डिमार्केशन करपाक. सो हे पॉयंट आसात. पूण हाजे भायर आमी आमच्या शेतकारांनी तांकां स्पश्ट करून दाखयलां
की नॅशनल हायवेज एक्टान सेक्शन 3 जे अंडर हे एक्विजिशन चालू आसा तातूंत सर्वे करपाक फक्त सेक्शन 3B आणि 3F आसा. आतां ऑलरेडी 3C जालां, 3C ची हियरिंग जाल्यो जाल्यार सेक्शन 3B चे अंडर ताका आतां कांयच पावर्स नात. म्हणल्यार आमचे कायदो जे आमी वाचतात ताजे प्रमाणे PWD हे सर्वे आनी डिमार्केशन करपाक कसलीच पावर कायद्या अंडर ना. ते एक्विजिशन चालू आसा ते PWD येयल्ली आसा, त्यांची रिक्वेस्टा प्रमाणे आमी येयल्ली आसा आनी आमी प्रोटेक्शन दितले त्यांचे मुखार कितें आसा ते प्रोसीड जातले आमी मुखार वचपाक. ते शेतां आसा ते हे आसा तेन्ना जे सांगतात तेन्ना आमचीच फोर्स रेडी आसा वचपाक करपाक. कसलें एक्विजिशन बेसिकली ते हायवेची ते मिसींग लिंकाची ते हे आसा ब्रिज तो करपाचो तेंची हे आसा आनी आमी पुलीस स्टाफ फुल स्ट्रेंथ आमी रेडी आसा. आजूबाजून लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इज पिसफूल, नथिंग इज देयर, सगळी पिसफूल आसा. विलेजर्स थोडे येयल्ले आसा, दे आर टॉकिंग टू PWD बट वी आर रेडी टू एक्झिक्यूट. आमकां शेतां लागून आमगे सगळी ब्रिज येयला, सगळी शेतां पेड्या जाता आनी आमी रोयताय कितू वर्सां आनी आमगे आज्या बाज्या सगळे रोयताले. सो हांकां सडनली आमकां सांगनासतना येताय आनी मार्केट डिमार्केट करताय आनी आतां हे 2-4 म्हयने पयलीं येवपा आहले आमकां कळलें आनी आमी 5-6 फावटी पयले हिंगा आनी हो न्यूज दिकाला 5-6 फावटी देखून. म्हणल्यार आतां हे सडनली येयले आनी आतां डिमार्केट करून म्हणटाय. आमी शेत रोयलें ही शेत चोय पडे सगळी रोयलो आहा हिंगा आनी आतां डिमार्केट केलें ही सगळें शेत रोयलो न्ही ती पेडे करता. ते मेरेन आमी शेत रोयताय, जाणटेल्यान सामान दवरलें तें आमी रोयताय आनी पोट भरपा आमी करताय आमगे सर्वीस आनी आमकां शेत ना. आनी मागीर तें आतां रोयलें मागीर नुयताय आनी मागीर आमी तितून उदक भरताय आनी हाजोन तें तितून उदक भरलें म्हणून चणकां चाळे कितें काळो शेवटे सुंगटां तीं पसवताय. तीं आमी मागीर इकून पावणी करताय आनी इकून दिताय कोणाकूय आनी आमी ताका पयशे मेळटाय आमकां शेत रोवपाक आनी आमकां गव्हर्मेंटाक कांय पयशे मेळनाय ताका. आज कित्याक लागून येयलो आयज आमकां कांय खबर ना, हे आमगे प्रायवेट न्ही आमकां खबर ना. त्या देरपर्यंत येयलाय आमी जाय फावटी येतालीं आनी परतून वयतालीं रावन 2 आमी परतून वयता धांवा येवन. त्या देरपर्यंत येयलाय आमकां सांगनासतना पुलीस घेवन येयलाय आनी पुलीस बीन घेवन येयलाय आनी आमगे लोकांक कांय खबर ना. सगळे लोक कामाक गेलो आहा आनी आमी रांदपाचें सोडून भुरगीं बाळां जेवण घालपाक सोडून थंय धांवन हिंगा येयलाय. लोकांनी तांकां सांगलां तुमचे कडेन कितें ऑर्डर कितें आहा तें घेवन या आनी दाखोवया म्हण. पूण तेंचे कडेन एक सुद्दां ऑर्डर ना. ते फक्त PWD ऑफिशियल आहा तो एक ऑर्डर दाखयता खंयची जी आमची एप्लिकेशन आहा जी रिजेक्ट जाली ती ऑर्डर दाखयता. ते कडेन कांयच ऑर्डर ना डिमार्केशन करून येवपाचें. सो आमचे सगळे लोक सारको फर्म आसा की आमची शेतां आतां रोयिल्लीं आहा, आमची शेतां लोक कोणूय भाशेन तांकां पांय घालून दिवपाना ना आमची शेतां रोयल्यांत ती पेड्डारी करून दिवपाना. आमचो लोक ही शेत राखपा पासत झगडपा आनी कितेंय करपा तयार आसता. आमकां येयलो नाका शेत पेडे करून आमकां नाका. गोवा 365 खातीर हिरुमा आले, रमेश नाईक रावत, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. मडगांव वाठारांत पावसा आदीं झाडां भेंडपाची ऑर्डर कलेक्टरान दिल्ली पूण कंत्राटदारान ऑर्डरी परस चड झाडां भेंडली. ही कागाळ घेवन थळावे कलेक्टराच्या ऑफिसांत पावले. कलेक्टरान कॉन्ट्रॅक्टराचेर कारवाय करपाचें आश्वासन दिलां. पळयात. मडगांवच्या कलेक्टरान वाठारांतली झाडां भेंडपाची ऑर्डर दिल्ली. ज्या झाडांचो धोको निर्माण जाव येता फकत तीच झाडां भेंडपाक लायिल्ली पूण कंत्राटदारान आपली हुशारी दाखोवन गरज नाशिल्ली झाडांय भेंडली. वाठारांतल्या पर्यावरणवादी आनी थळाव्यांच्या शिष्टमंडळान कलेक्टरा कडेन ते विशींची कागाळ केली. कलेक्टरान कारवाय करपाचें आश्वासन दिलां. आयकात. During monsoon, we had issued orders to PWD and other departments to cut any dangerous branches of any tree. So today, some people from Salsett met me and said that in some cases, bigger branches are being cut by the contractor or something. So I've ordered the PWD to check the matter and do an inquiry. And also, we'll be issuing more clarification with respect to this, where only necessary branches are cut and not the entire big branches of the tree or any tree is being cut. So we'll find out and we'll issue further clarifications. Thank you. We already knew, so it's not only us, there are people who are concerned and we appreciate whoever has made it known to the collector. And the contractor is getting away by saying that it is collector's order. That is not collector's order. We have seen collector's order trimming the trees.
but down the line, nobody is following the order properly. Yes, they have That is- said it rightly. Because once you say that it's collector order, nobody will come for any question. That's an abuse. That is what is happening. Linear plantation along the national and state highways, rural roads, canals and river embankments and railway lines should be carried out as part of the Goa State Action Plan on Climate Change. Instead of doing this, they are doing something opposite by cutting the trees. हांव म्हणटा ती झाड रोयले ती देवान रोचलो न्ही ती तांकां मारपाक कायदो केसो आहा आमी त्या झाडाक हॉल खायन आमी व्हडली जाल्याय पूण ही झाड मान आमकां आमगे हें आमगे ब्लॉक पैदा जाता ती तांकां खबर आहा आं तांकां खबर आसना न्ही ती झाड कित्याक मारप जाय जाल्यार कितें रस्ते आयले जाल्यार तें झाड मारप न्ही बेश्टी झाड कित्याक मारप We followed up a complaint that was made in April. Subsequently, now we are at the end of June, and we are very disdain to tell that there was a lot of apathy along the way. We went to the police, we went to the collector, we went to the forest department, we went to the PWD, and everybody is just sending us from here to there, to there, to there. And the contractor who is contracted to do this job of trimming or pruning is doing it in the most horrific way. It is not scientific at all, which is agreed to by some of the officers. We don't want to name them because everybody is little bit conscious about their own part. You know how it is. So forget that. But we are here to protect the trees and our ecology. You see, we have a casualty here. Like this, the nests of squirrels, bird nests have fallen, and their shrieks. Who is hearing them? Nobody. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मॉन्सून उणो जाला पूण फुडल्या 5 दिसांत उटंगराचो पावस पडटलो, हवामान खात्याचो अदमास. 29 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. पावसा वांगडा वादळी वारो घोळपाची शिटकावणी दिल्या. बुधवारा मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. दनपार मेरेन हलको वारो घोळटलो, पूण ताका लागून त्या वाठारांतली आर्द्रताय वाडटली. IMDन सुमार 31 तापमान चड आसपाचो अदमास उक्तायला, पूण खरें तापमान 35 ते 40 मदीं उरतलें. 29 तारखेक येल्लो अलर्ट. पावसाक वाऱ्याचो सांगात मेळपाची शक्यताय. 1 जुलय मेरेन पावसाचो अदमास. बुधवारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. 28 तारीख मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.